रातची उसरा ॲक्सिडेंट प्रचंड वाडल्यात. उसरा मेरेन क्लब, पब, बार्रा, कसिनोनी कॉपाक बसपी लोकांच्यो गाडयो चलयतऱ्यांचेर पुलीस नजर दवरतले. कॉपाक बशिल्लो स्वता गाडी चलोवचो ना हाची जतनाय क्लब, पब, बार्रा वा कसिनोवाल्यांक घेवची पडटली म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान शिटकावणी दिल्या. नरेश सावळान काडिल्ल्या प्रस्नावेल्यान विधानसभेन ॲक्सिडेंट वाडला म्हूण हुस्को उक्तायलो. मुख्यमंत्र्यान हेल्मेट सक्ती आनी तरणाट्यांचे बेशिस्त ड्रायव्हिंगाचो मुद्दो काडलो. स्पीकर सर, म्हजो प्रश्न आसा ॲक्सिडेंटल प्रोन झोन. ड्रायव्हरांक ट्रेनिंग, गाडयो पर्टिक्युलरली मोटरसायकल चलोवणाऱ्यांक ट्रेनिंग हो एक भाग ताजो आलो. तांच्यांनी हेल्मेट घालचें हो दुसरो भाग. ॲक्सिडेंट प्रोन झोन बोर्ड्स अजुनूय ह्या जाग्यांचेर घातलेले ना. आमच्या हातून ॲक्सिडेंट जाता हातून म्हाका दिसता 20-25% ॲक्सिडेंट रातच्या वेळार जाल्ले आसता. स्पीकर सर, जांकां 12-11 नंतर परमिशन जाय पळय, वी आर थिंकिंग ऑफ मेक इट कंपल्सरी दॅट दे शूड हॅव एक्स्ट्रा ड्रायव्हर and it will be their responsibility if the condition. Drunken driving will be taken very seriously. Accident prone zone ha pale taka best solution is defensive driving. You assume that somorcho manis yeta to tuje thoktalo gadi म्हणून, then you don't meet with an accident. That is one. Of course, some improvement in road condition is also required. Please wear helmets. I will assume that if you don't wear helmets, you don't have head. फिगर्स जे दाखयल्यात तातूंत अशें दाखयता की 179 people have been checked and only 75 have been booked in the whole of 2013 year. म्हजो एक सीएमा कडेन रिक्वेस्ट आहा की सेक्शन 185 ऑफ दिस मोटर व्हेकल्स एक्ट हें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाकूय लागता आनी आरटीओन आनी पुलिसान हें स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन करचें. alcometers have to be purchased. I will get more alcometers. I will see that at night time they are checked. I will also put up people in front of casino. I will put up people in front of various hotels which has more than 11 o'clock timetable. पावसान इंचाचो अर्द शेकडो पार केलो. बुधवारा दिसभर गोंयान उटंगाराचो पावस पडलो. ताका लागून गोंयांतलो सरासरी पावस 55 इंचाचेर पावला. फाटल्या 2 दिसांन पडिल्ल्या पावसाक लागून मान्सूनातलो सरासरी पावसाचो उणाव आता फक्त 19% पावला. फुडल्या 2 दिसांन गोंयभर नेटान वारे आनी पावस पडूं येता अशी शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. मात साळावले आनी पंचवाडचे म्हैसाळ धरण सोडल्यार बाकीची धरणां अजून भरिल्ली नात. अणजूण धरण अजूनय 13 मीटर उणें आसा. बुधवारा पुराय दीस गोंयभर उटंगाराचो पावस पडलो. पावसा वांगडा नेटाचो वारो मारिल्ल्यान जायत्या सुवातींनी झाडां मोडून पडलीं. ताका लागून बार्देस तालुक्यांत बरेंच लुकसाण जालें. हळदोणे आनी कांसा थिवी वाठारांत घरांचें बरेंच लुकसाण जालें. म्हापशा फायर कंट्रोल रूमांत आमकां 16 कॉलां म्हणजे टोटल कॉलां येयल्ली आहा. कांसा बडया म्हणटा थिंगासर एक चिचेचें झाड पडलेलें घरार पडलेलें. तेजे सुमार एक सुमार लाखभर सुमार लॉस जातले. थॉमस स्कूल गर्ल्स स्कूल म्हणून एक आहा हळदोणा, थंयसर एक व्हडलो ओड पडला घरार पडला. एक 2-3 झाडां पडलेले घरार, तेजे सुमार 1 लाखभर सुमार लॉस जातले. पर्रा हिंगा एक येयल्ले आहा आमकां, थिंगासर एक आंबो पडला घरार. बांबोळे जीएमसी वाठारांत झाड मोडून गाडयेचेर पडिल्ल्यान मोटारीचें बरेंच लुकसाण जालें. नेटाच्या वाऱ्याक लागून हें झाड मोडून मोटारीचेर पडलें. पुराय जून म्हयनो सुको वचूनय साळावलेचें धरण भरून उदक वचपाक लागलां अशें म्हूण उदकास्रोत खात्याचो अधिकारी शिवानंद होसमणी बरोच खोशी आसा. साळावली धरण आता लोकां खातीर उक्तें केलां. And this year it is 22nd today. Really we are happy. There is sufficient water and it will give the full service to almost all Goa entirely. Today water level is 41.3. It started overflowing after 41.15, reaching the berm level. So we are allowing the public by walking. साळावली धरण भरून वचपाक लागलां, मात अंजुणें धरण अजून भरूंक ना. बुधवारा ह्या धरणाचें उदक 80 मिटराचेर पावलां. धरण भरपाक आनीक सुमार 9 मीटर उदक वाडचें पडटलें. पावसाचो नेट असोच चालू उरलो जाल्यार फुडल्या 2-3 दिसां भितर अंजुणें धरणूय भरतलें असो अदमास आसा. मडगांव माडेलच्या कांय तरणाट्यांनी पावसांत व्हांवून आयिल्लो थर्मोकॉल एकठांय करून बांबूच्या मजतीन एक फासकी तयार केली. ही फासकी वापरून तांणी धाडसान साळ न्हंयच्या एका व्हाळांतले नाल्ल काडले. भुरग्यांच्या ह्या सृजनात्मक कलागुणांची तोखणाय करीत तितली थोडी. 50 नाल्ल मेळ्ळे अशें एका तरणाट्यान सांगलें. मागीर 40-50 नाल्ल काडला. पावस गेलो जाल्यार मागीर ते सुकयतलो आनी ऑयल काडटलो. गोंयांत आतां मेरेन वट्ट 55 इंच पावस पडला. फुडल्या 2 दिसां मदीं नेटाचें वारें येवं येता अशी शिटकावणी पणजी वेधशाळेन दिल्या. As on today, state rainfall is 138 centimeters. State deficit is -19%. And we have given the warning also to the fishermen also because this wind will be around 55 to 60 km per hour. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
मुतालिक आसूं वा फादर सेड्रिक प्रकाश सरकार कोणाकूच कायदो हातान घेवंक दिवचो ना, तांकां बेटेच पॉप्युलर करचे न्ही अशें म्हणत असल्यांचेर गोंयान व्यक्ती म्हूण बेटीच बंदी आशिना हें मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्पश्ट केलां. मुतालिकाचेर FIR जायना म्हूण आलेक्स रेजिनाल्डान प्रस्न काडिल्लो. मुख्यमंत्री म्हणटात देवू चोडणकार आनी मुतालिकाच्या कागाळींचेर संबंदीत पुलीस अधिकाऱ्यांक जे बरोबर दिसले ते तांणी केले. तातूंत आपूण मदीं पडचो ना. कागाळ करतल्यांक JMFCची दारां उक्तीं आसात. काँग्रेस पार्टीन हें दिलें, कंप्लेन दिली ऑन प्रमोद मुतालिक आनी हिंदू जन जागृती समिती. जेन्ना कंप्लेन दिली आनी तेणें दे रिफर्ड टू वन क्लिपेज which went viral. 11 तारखेक पुलीस इंस्पेक्टर पणजेन रिप्लाय दिल्लो. This is to inform you that the complaint filed by your good self on 29/5/2014 at this police station against Mr. Pramod Mutalik of Ramsene was inquired upon. The perusal of complaint does not disclose any cognizable offence. IO has to decide. IO has decided. The concerned people have moved to JMFC. If you are not satisfied with the IO's decision, you can go to the competent court and take a appropriate order. They have moved to JMFC. The matter becomes sub judice. How can I answer on it anymore? देवूचे केस घातले ना. The government wrote to Google to get the clip. एक केसीन कित्याक ती क्लिप हाडपाक, ते मुतालिकाक एक क्लिप हाडपाक कित्याक इन्व्हेस्टिगेशन जावना? Why selective sort of only in that case and in this case? One IO felt that what that Devu Chodankar wrote on the Facebook deserves to be charge sheeted under 153, so he is inquiring about it. The other feels that you have not made a cognizable offence, so he doesn't register it. I can't do anything on it. I assure Goan people very clearly, no person, whether it is Mutalik or whether it is Cedric Prakash, public peace disturb करपाचो प्रयत्न करीत जाल्यार आमी ओगी रावचे ना. We will take action. My warning is a conditional warning. If they try to disturb public peace by any action of theirs. एड्स कंट्रोल सोसायटीन आता केप्या एड्सा विशीं जागृताय कार्यावळ दवरल्या. केप्या रिवणा स्कुलान HIV वेल्यान हालींच बोवाळ जाल्लो. ते फाटभुंयेर ही जागृताय कार्यावळ दवरल्या. केपेच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान 15 ऑगस्टाक कार्यावळ जातली. कार्यशाळेन सरकारी अधिकारी आणि अंगणवाडी कर्मचारी वांटेकार जातले. गावागावांनी वचून स्कुलांनी जागृताय करतले अशें केपेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान सांगले. The officials of Goa AIDS Control Society visited this office today, and this I suppose was in connection with a news item that appeared in the local newspaper saying that AIDS control had not sufficiently done or contributed towards the awareness programs in the state. So out of that, maybe they are planning to organize an advocacy workshop, and they need the intervention of this office so that we could reach to more and more people. The objective is to create awareness among the public, especially the parents, to tell them that the ill effects and also the apprehension that there is which is there in the minds of the public about AIDS, to educate them. And they have a special program in addition to this. This is an advocacy workshop which will be held in all the other villages and the municipalities also. In addition to that, they have devised a special program for students. They'll be visiting each and every school and educating the students also regarding adolescence and the other issues. एक विराम.